Azi 9 तारीख नोव्हेंबराची वर्स 2025. आयजेन दिशाक जिवितान चलमोन वाडोन वर्सां भोंवता 21. तवारीस फामिलीन कुशलकायेचो व्हरतो ता देवान दिल्लो दीस. एविडी कोस्ता हॉस्पिटलान एम्बिशा जल्मोले फातोर्डा गांवान. 2 वर्सां 4 वर्सां एम्बिशा आयले ह्या सोबीत सुंदर संवसारान. डॅडी रॉकी मामी फेलिसिदाद कुशाल जालीं दुवेक येवून गोपान. 2 भयणां फाटल्यान एम्बिशा जल्मोले निमणे व्हरतो ता तेंगारान. आलिशा आनी एनोशा भयणांनी बोले ताका आपल्या मोगान. साडे 11 वरांचे रातच्या वेळार आयले ते जल्माक. हो देवर चुकले जल्मोक ताच्या डॅडीच्या जोग दिसाक. डॅडी मामीक दिसले दातारकेरूच फळ मेवतेले एकवटाक. सोबीत दुवेचो रुकार पडोवून आर्गां दिलीं देवाक. 30 नोव्हेंबर गेटशी इगोर्जेन येवकारले ताका पयल्या संस्कारान. एम्बिशा तवारीस नांव विंचून घातले दुवेक तांणी बावतिजमान. आपले फिल्यार भिसले सुर्गेस फेर्नांदो गोडपानी निशा गोडमान. तुका बऱ्या गुणांनी आनी देण्यांनी बोलां देवा बापान. 18 वर्सांचे पिरायेर फुडार करून एम्बिशा गेले नेदरलँडाक. Our Lady of Perpetual Succor इस्कोलान तूं शिकले. फादर आग्नेल हायर सेकंडरी पिलार कॉलेजीन शिकोप केले. सुर्गेस पाय दोमिंगो माया आंद्रेजाक तूं नातीन फावो जाले. डॅडी मामीन भयणांनी सगलें सूख दिवून वाडयले. डॅडी मामी आनी दोगूय भयणो तुका आपलो मोगी दितात. आलिशाचो बरकार केन्सियो तुजो मिवणो तुजी आपूर बाय करता. नाचूंक ब्युटिशनाची आनी जेवण रांदपाची आवड व्हरतो ता. एम्बिशा लांदू गोराब्याची घरान मोगोय पास तूं हाडटा. हास्ते मुखा मोडलांचो भाव तुजो वडील आतां रेस्पेदान वागता. आयची वितान एम्बिशाक 21 वर्सां भोंवतात मोगान पुरबी दिता. हे कांतार 2 दिसाक आलिशा केन्सियो आनी